सबन गांवांक महाप्रसाद तशेंच थंयसून आमी 4 फाल्यां दनपारां भायर सरतले कारे खजना वयतले। कारे खजना खेतरपळाक नांवान घातले, भुमकादेवीक नांवान घातले की सगळ्या म्हारंगणाक नांवान घातले की सगळी मानाची घरां भोंवली, सबन गांव भोंवलो, कारे खजनवाडो भोंवलो की मागीर रातची थंय कौला जाता। ती कौला जाली की मागीर थंयच्यान रातचे आमी उरलेली घरां भोंवता आनी उदय परत तेज्या घरा कडेन परत निवासस्थानाक रावता। मागीर थंयच्यान चवथे दिसा सकाळीं उठले की पयले धाटवाड्यार गेले, धाटवाड्यार सगळी घरां भोंवले की चारी वाड्यार गेले, गोसाळ्याच्या देवळान नांवान घातले, चारी वाड्यार सोबत आमच्या औदुंबरचारी हेज्या घरा कडेन तेज्या नांवान घातले। थंयच्यान सबन तो वाडो भोंवलो की मागीर चारी वाड्यार कौला जाता गोसाळ्यागेर। ती कौला जाली की मागीर आमी गाडीवाड्यार गेले, गाडीवाड्यार तेंच्या आदिस्थानाक नांवान घातले, गाडीवाड्याची घरां भोंवली की थंयसर परत कौल प्रसाद जाता। ती कौला जाली की थंयच्यान मागीर बद्द देवी होमकाणा कडेन येता। होमकाणाक दावे वाटे घालून विर्डीकर कुटुंबियांची घरां भोंवता। ही घरां भोंवन जाली की सागर विर्डीकर यांच्या निवासस्थानी राष्ट्र रावता आनी थंयच्यान आमी सागर विर्डीकरच्या घरा कडसून होमकाणाक उजो घालून घेता। तेन्ना 5 भोंवतडे काडले, होमकाणाक उजो घातली की देवी न्हांक गेली। मागीर होमकाण जाता म्हणसर थंयसून नाले सगळे दोणगण नाले की थंयच्यान आमी होमकाणांसून प्रवेश करता। शेवट देवी वयता, सगळे दोन पयली वयता आनी मागीर कौल प्रसाद जाता। कौल प्रसाद जालो, पावली जाली की आमच्या शिगम्याची सांगता जाली।